मुद्दाम आयज तुम्ही आयल्या बद्दल पत्रकार बंधू आणि सगळे उपस्थित आयज हो जो पत्रकार परिशद घेवपाचो एकूच विशय आसलो की सुमिता फाउंडेशन आणि पेडणे विकास मंच ह्याच्या जोड पावलान आमी आयज 1 तारखेच्यान CBT कोचिंग स्टार्ट करता आणि CBT कोचिंग बोधी फाउंडेशन बोधी अकॅडमी हे कंडक्ट करतले तेन्ना हो जो कार्यक्रम आसा इनॉग्रेशन तो लोकां पर्यंत पावपाक जाय, कळपाक जाय की हे जे इनॉग्रेशन जावपाचें आहा त्या बद्दल म्हायती दिवची लोकांक म्हणून हो आयचे मुद्दाम प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्लें आसा. आनी हें सांगतना बरें दिसता की आयज खुबशे वाठारांतसून आमकां लोकांनी सुद्दां प्रेस केलो, पण त्याच्या पयलीं वचून म्हाजें एक मिशन आसलें की पेडण्याचे जे युवक आहा आयज तेंचे कडेन मार्ग दिसना की खंय वचचें, जेंचे कडेन नोकरी ज्यो सोदता पण तांकां नोकऱ्यो मेळना, ज्या जाग्याचेर तांकां दोन कडेन ज्यो वेवस्था आसलेल्यो पण ते सुद्दां मेळोंक ना. जशें मोपा एअरपोर्टाचेर जेन्ना नोकऱ्याची आमीश दाखयले पण ते पूर्ण जावंक ना, थंयसर भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळोंक ना. तशेंच आमचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष हॉस्पिटल आहा थंय सुद्दां भुरग्यांची आशा आसली की तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, तरी सुद्दां मेळोंक ना. पण गोवा गव्हर्मेंटान माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक बरें स्टेप घेतले आनी भुरग्यां खातीर जी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत नोकऱ्यो दिवपाचे गेल्या 1 वर्सा प्रयत्न केल्लो आसा. पण एकूच इशू जो जेन्ना आमी पळयले तेन्ना कळ्ळें की पेडण्यासून जे भुरगे वयता तांकां एग्जाम कशी दिवची हें कळना, कारण ती कंप्युटर बेस्ड टेस्ट आसता, तेजें ज्ञान सगळ्यांक नासता. भुरग्यांचे कोर्स सब्जेक्ट तांकां खबर आसता पण जेन्ना मॅथमॅटिक्स आनी रिजनिंग हे 2 सब्जेक्ट जेन्ना तुमचे येता तेन्ना तांकां कश्ट खूब त्रास जाता. आनी त्यामुळे आमचे भुरगे पेडण्याचे हुशार जे भुरगे आसा ते सुद्दां फुडें ह्या नोकरीक पात्र जायना. जेन्ना हो विचार म्हाज्या खुबशे म्हाजे बरोबर म्हाजे मित्र आहा ते म्हाजे गेल्ली 8 म्हयने भोंवता तेन्ना म्हाजे नजरेक हाडलो तेन्ना म्हाका दिसलें की हे जे पयले स्टेप जे युवकां खातीर अशें ते पेडण्याचे जे म्हजो नारो आहा की पेडण्याचो युवक ताका आमी एम्पावर करपाचे आमचे प्रयत्न आसा. यूथ एम्पावरमेंट जेन्ना हांव म्हणटा, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रिन्युरशीप आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी ह्या 4 मुद्द्याचेर हांव फुडें व्हरता. तितूंतलो पयलो जो आसा तो हो एम्प्लॉयमेंट. जेन्ना एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तेन्ना तांकां भुरग्यांक तयार करपाक जाय ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या ज्यो एग्जामी आसा CBT तांकां तयार करपाक जाय म्हणून हो मुद्दाम प्रयत्न केलो आसा. ह्या सेंटरान बोधी अकॅडमी तांकां मार्गदर्शन करतली, जे कोर्सीस आहा बुक्स आहा ती बोधी अकॅडमी प्रोवायड करतली आनी हो जो पूर्ण कोर्स आहा तो पूर्ण विदाउट एक फ्री आसतलो. तो भुरग्यांनी तेचे फायदो घेवचो. जे युवक आयज नोकरी खातीर सगळे कडेन भरकटता तेंच्यांनी हेचो जरूर फायदो घेवचो. हांगासर एनरोलमेंट करचें. 31 तारखेर आमी हांगासर इनॉग्रेशन करता तेन्ना इनॉग्रेशन दिसाच आमी हांगासर तेचे एनरोलमेंट फॉर्म आहा ते दिले जातले, ते भरून हांगा दिवचे आनी 1 तारखेर किंवा 2 तारखेर तेचो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आसतलो बोधी मार्फत. ताका अवश्य येवन तेच्या नंतर 2-3 दिसांनी हे सेंटर स्टार्ट जातले, फूल कॅपेबिलिटी आसतले. 1 म्हयनो कोर्स आसतलो, फक्त इनिशियल कोर्स स्क्रीनिंग टेस्टी खातीर आसतलो. त्यानंतर 6 म्हयने प्रत्येक 6 म्हयने न्यू बॅचीस येवन हांगासर हो चालूच रावतलो. हो प्रोग्राम आहा तो पूर्णपणे जे भुरगे गव्हर्मेंट नोकरी सोदता तेंचे खातीर आसा. जे ग्रॅज्युएट आसता ते हांगासर अवश्य येवचे. तशेंच खुबशे जे जॉब्स आसता डिफरंट सेक्टरान, जशे क्लरिकल आसा किंवा टॅक्निकल आसा किंवा नॉन स्कील बेस्ड जे आसा जे जॉब्स आहा, प्रत्येक जॉबाची जे रिक्वायरमेंट आहा त्या प्रमाणे हांगासर ट्रेनिंग दिवपाची तयारी दवरलेली आसा. तशेंच बँकिंग सेक्टरान जे जॉब्स आसा, तशेंच आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब किंवा आमचे अदर सेंट्रल गव्हर्मेंट ज्यो अदर हे आसा जशे की इन्शुरन्स कंपनीज आसा, मागीर पोर्ट्स ऑथॉरिटीज आसा, अशा जे विविध क्षेत्रांत जे गव्हर्मेंट सेमी गव्हर्मेंट जॉब्स आहा आनी ताका थंयसर CBTची ट्रेनिंगाची गरज आसा. अशा सर्व जॉबा खातीर नोकरी खातीर हांगासर ट्रेनिंग दिवचे आमचे प्रयत्न आसतले. तशेंच म्हजें एक स्वप्न आहा की ह्या माध्यमा थ्रू जे भुरगे आयज बेकार आसा तेंच्यांनी तो अवश्य तेंच्यांनी हेतून फुडें वयचें, हे शिक्षण घेवचें, हे फ्री आसतलें. तशेंच
ह्या शिक्षणान बरोबर बाकीच्यो ज्यो जे आसा स्कील ट्रेनिंग आमी म्हणटा ज्या भुरग्यांक स्किलची गरज आसा. भुरगे फक्त रॉ डिग्री घेवन भायर सरता पूण तांकां स्कील नसल्या कारणान ते फुडें पावना. तांकां एम्प्लॉयबल करपाचें आमचें हें सेंटर काम करतलें. हांगासर वेब डिझायनींग किंवा टॅली किंवा आनी आमचे कंप्युटराचे जे हे आसा कोर्सीस विविध कोर्स ते 3 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे सुद्दां फ्री आसतले. तेन्ना ज्या भुरग्यांक दिसता की आपणाक तेची गरज आसा त्यांनी अवश्य येवन हांगासर तेचो फायदो घेवचो ह्या सेंटराचो. आयज हे सेंटर ओपन करपाची एकूच हेत आसली की हांव स्वता एक शिक्षण घेतना सुद्दां म्हाका खूब त्रास जाले आनी गरिबी आसल्या कारणान. तेन्ना म्हज्या आईन आमकां शिक्षण दिवपाक खुबशे ल्हान ल्हान कामां करून ती फुडें आमकां व्हेलें. आनी तेन्ना व्हरतना एकूच दिसली जेन्ना आयज म्हजे बरोबर म्हजी आई ना पूण तिच्या यादी खातीर हांवें गेल्या वर्सा सुमित्रा फावंडेशन तयार केलेलें. त्याच्या मार्फत आमी समाजा खातीर खंय तरी पावपाक जाय हो विचार घेवन आयज हांव फुडें चल्लां. आनी हे सामाजीक जे कार्य आहा जे लोकांक फुडें व्हरता म्हाका अशें दिसता की आयज युवकां कडेन वचपाक जाय. युवक आयज भ्रमीत जालेले आसा. तांकां खबर ना आमचें जेन्ना शिक्षण घेतल्या नंतर ते खंय पावतले तांकां जॉब मेळटले काय ना. आयज जेन्ना आमी पेडण्यान पळयता जर परिस्थिती आहा की प्रत्येक घरान खंय तरी ग्रॅज्युएट आहा टॅक्निकली क्वॉलिफायड पर्सन आहा भुरगो आसा पण तांकां जॉबाची शाश्वतीच ना की जॉब मेळटले काय ना. पूण प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां जॉबाची मेळना. तेन्ना आमचे प्रयत्न आसतले की फुडले जे कोचिंग किंवा विविध क्षेत्रांत जे लागतले जॉबाक जे कोचिंग लागतले ते हांगासर हे आमच्या सेंटरा मार्फत दिले जातले. तशेंच भुरग्यांक आमी हेच्या फुडें सुद्दां AI जी फ्युचरिस्टीक जी आमची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी किंवा रोबोटीक हेच्या बद्दल सुद्दां हांगा शिक्षण दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. आयज म्हाका बरें दिसलें तुमी आयल्या बद्दल आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो हेतू असो जातलो की लोकां पर्यंत आमचो जे हे आसा इनिशिएटीव जी भुरग्यांक हांगासर कंप्युटर बेस्ड टेस्टिंगची कोचिंग दिवपाचे ते तुमच्या मार्फत ते लोकांक कळचे. देव बरें करूं. येणाऱ्या 31 मे जे गोवा गव्हर्नमेंटचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे गव्हर्नमेंट डिफरंट डिपार्टमेंटांतल्यान जे वेकन्सीज डिक्लेअर करता आणि तातूंच्या CBT स्टाफ CBT कंप्युटर बेस्ड टेस्ट हे एग्जाम कंडक्ट करता. हेच्या संदर्भात आयज मुद्दाम म्हण म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की डॉक्टराच्या माध्यमांतल्यान आयज डॉक्टर 31 मे CBT कोचिंग क्लासेस बोधी अकादमी इन द फाउंडेशन ऑफ सुमित्रा फाउंडेशन जी डॉक्टराची आवय हिच्या नांवान सुमित्रा फाउंडेशन तेंच्यांनी आयज स्टार्ट केल्ले आसा आणि त्या माध्यमांतल्यान जे CBT कोचिंग क्लासेस आयज आमी 31 मे इनॉग्रेशन करपाचें आसा. ताका लागून आमी हे प्रेस कॉन्फरन्साक तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. तुमकां खबर आसतली जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे गव्हर्नमेंटान अनाउन्स केल्या उपरांत खुबशे पेडण्याच्या लोकांक खुबशे पेडण्याचे यूथ आसा युवती आसा हांकां मेन म्हटल्यार CBT हे कशें आन्सर करप हे खुबशा युवकांक खबर ना. ताका लागून आमी हो विशय डॉक्टर संजय कोरगांवकारांच्या कानार घातला. कानार घालना बरोबर डॉक्टरान इमिजिएट इनिशिएटीव घेवन बऱ्यांतलो बरो कोचिंग क्लासेस CBTचे 31 मेच्यान तेणें स्टार्ट करपाचें ठरयल्लें आसा. हांव पेडणे मतदारसंघांतल्या सगळ्यांक सांगूंक सोदता पेडणे तालुक्या पर्यंत हांव लोकांक मेसेज दिवंक सोदता की हे कंप्युटर बेस्ड टेस्ट आसा कोचिंग क्लासेस आसा हाचो सगळ्या पेडणेकरांनी फायदो घेवचो. जे ग्रॅज्युएट आसा कोण 12वी पास जाल्ले आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक
ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ह्या कोचिंगाचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो. एक कॉन्फरन्स घेवपाचें एक कारण आयज मेरेन पेडणे तालुक्यात तुम्ही पळयले आसतले येदो व्हडलो इनिशिएटिव्ह भुरग्यांक लागून आयज कोणीच घेवना. आमी पेडणेकार येणारे कितलेशेच विधानसभा म्हणा बाकीची इलेक्शनां म्हणा आमी वोट करता घरा वयता, पण जो आयज इनिशिएटिव्ह घेतला डॉक्टरान हो खरोखरच कौतुकास्पद आसा. हांव पेडणेकरांच्या वतीन डॉक्टराक खूब धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी येदो व्हडलो इनिशिएटिव्ह घेवन पेडणे तालुक्याच्या भुरग्यांक खंय तरी गैरसोय जाताली एग्जाम्स आन्सर करपाक तो एक बरो मार्ग तेंच्यांनी आज पेडणे तालुक्यांतल्या भुरग्यांक दिल्लो आसा. सो हांव एकूच विनंती करूंक सोदता सगळ्या भुरग्यांक पालकांक की त्या पालकांनी भुरग्यांक घेवन 31 मे आमचे जे CBT कोचिंग सेंटर आसा त्याचे ओपनिंग जावपाचें आसा तेन्ना सगळ्या पालकांनी भुरग्यांक घेवन हांगा उपस्थित रावचें आनी त्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. इतलेच सांगून हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं म्हणटा करता की आमी उबी म्हाज्या सारक्या मनशान राजकीय क्षेत्रांत खूब योगदान दिलां, खूब आमी आमदार घडयले, पण युथा खातीर एक वेगळो प्रोग्राम हाडप हे आमच्या जिवनान हे पयलें कार्य आमी पळयता. आयज अशें म्हाका दिसता की शिक्षणाचें म्हत्व कितें आहा तें शिकलेलो आमदार आसल्यारच कळूं शकता. आयज तो डॉक्टर आसा हाचो कारण भुरग्यांक कितें जाय ते ताणें नेमके हरलेले आसा. आयज CBT माध्यमांतसून जेन्ना वेगवेगळे जॉब्स क्रिएट जाता कळटा, म्हणजे ते बँकिंग सेक्टरान आसो, गव्हर्मेंट सेक्टरान आसो, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतसून आसो, हे बी प्रायव्हेट जॉब्स आसा. इवन आमच्या पेडण्यान 2 प्रोजेक्ट केला, आयुष हॉस्पिटल आणि मोपा एअरपोर्ट. तातूंत कितें पोस्ट घेतात ते सुद्दां आमकां पेडणेकारांक कळना. ही खरी खेदाची गजाल आसा. हेच काम जे आमदार आतां सांगता पळय, घोशणा करता अशें केला तशें केला, तांच्यांनी करपाक जाय आसलें तें. दुख्ख दिसता हें सांगपाक मिडियाक आमकां, आनी ह्या आमदाराक ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदता, अरे तुमी कितें भुरग्यांक जाय आयज तेंचे वोट घेता. जेन्ना ही भुरगीं शिकलेली जेन्ना आमदारा कडेन वता तेन्ना जॉबाच्या टायमाक हे हात वयर करतात. हेंकां स्किलूच ना, हेंकां विजनूच ना, कळच ना खंय वचप आनी कितें करप. भुरग्यांक कितें सांगपाचें म्हणजे शिक्षणाचें जें म्हत्व आसा पळय ते ह्या वेळार डॉक्टराच्या माध्यमांतसून पेडणेकारांक कळपाक जाय. आमी म्हणटा तूं जाय तुज्या जिवनाचो शिल्पकार. अरे भुरगो घडयतलो जाल्यार पॉलिटिक्सान लोकप्रतिनिधी पयलीं घडपाक जाय. तो लोकप्रतिनिधी न घडलेलो आमी जेन्ना त्या सिंहासनाचेर बसयता पळय तेन्ना एक्चुअली हे आयज पालकांनी आवय बापायनी चिंतपाचें आसा. कसल्या कसल्या आमिशांक बळी घेवन आयज स्वताच्या भुरग्याचें वायट चिंतपाचें काम आयज खरो म्हणजे जाल्यार आवय बापूय करता. तांच्यांनी चिंतप तें कितें बरें आनी वायट तें. आयज राजकारण येतले वतले जिखतले हारतले सगळ्यांच्या नशिबान आसता. ते राजयोग आहा तो कोणाक मेळटलोच, पण बऱ्या मनशांक साथ दिवची अशें हांव पेडणेकारांक ह्या वेळार हाक दिता. आनी जे पुर्णान सुके कुळण आसा, नागजरी वताना जो आमचो व्हडलो गांव आसा त्या सुके कुळणान आमचे हे विकास मंचाचे ऑफिस ओपन करता आमी 31 तारखेक. आनी त्याच माध्यमांतून CBT कोर्स जे वेर डिपार्टमेंटाचे जॉब कळटले. इवन आमच्या भुरग्यांक एप्लिकेशन खंय दिवप खंयच्या डिपार्टमेंटात हे कळना. खूब भुरगीं शिकलेली आहा, टॅलेंटेड आसा. आयज डॉक्टराच्या माध्यमांतसून टॅलेंट भुरग्यांक स्वताची नोकरी क्रिएट करून तो जॉब कलेक्ट करपाची तांकां आयज साधन डॉक्टर करून दितात. खुबशीं उदाहरणां ह्या 5 म्हयन्यान डॉक्टर कामां हांगा पेडण्यान करता. ताणें आमच्या ना म्हटल्यार 2-3 जॉब जाले ह्या माध्यमांतसून. इवन आमी फिजिकल कितें आसा टेस्ट ते सुद्दां आमी तुमकां सगळ्या भुरग्यांक दितले. ह्या वेळी युथांनी हांगासर त्या इनॉग्रेशनाक येवचें.
फॉर्म कितें आसा ते फिलअप करचे, ते कोचीस अटेंड करपाचे, ते कोचीस इतले आसून सगळे फ्री आसतले आणि स्वता आपले जीवन घडोवच्या खातीर 2027 निवडणुकीक भरघोस आणि मनांतल्यान विजन धरून जो डॉक्टर येयला ताका सपोर्ट करचो अशें ह्या वेळार तुमकां प्रेसाच्या माध्यमांतून लोकांक सांगूंक सोदता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.